कोळसो आनी लोखणामीन हाताळप बंद जाल्ल्यान कर्मचाऱ्यांक पगार घालपाची एमपीटीची परिस्थिती ना। कर्मचाऱ्यांनी एकतर VRS घेवची नाजाल्यार EOL घेवची नाजाल्यार बर्थ नंबर 11चे खासगीकरण करपाचो प्रस्ताव ट्रस्टान कर्मचारी संघटने मुखार दवरला। हो प्रस्ताव ट्रस्टान केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाकय धाडला। मंत्रालय निमणो निर्णय घेतले। कर्मचाऱ्यांनी प्रस्तावाक अजून मेरेन थेट येवकार दिल्लो ना। कोळसो आनी मीन बंद जाल्ल्यान एमपीटीची परिस्थिती सामकी वायट जाल्या। एमपीटी बोर्डाच्या हालींच जाल्ल्या बसकेन ह्या प्रस्नाचेर भासाभास जाली। कर्मचाऱ्यां खातीर VRS येवजण लागू करप तशेंच हेर गजाली करपाचो विचार आसा। ह्यो येवजण्यो केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाक धाडल्यात। Basically, the financial position of NPT is very precarious because of stoppage of iron ore export and coal handling at berth number 11. As NPT is not able to meet out its salary commitment, it was matter of place in the board. As deliberation, a decision was taken to open VRS so that people who are willing to go on VRS can go. So the decision will be sent to the center now? Yes, madam. So basically, we have taken the decision only. Ultimately, it has to go to the Government of India. And the Government of India will take a decision after seeing all the facts placed before it. या प्रश्नाचेर मुरगांव पोर्ट आनी रेल्वे वर्कर्स युनियन आनी गोवा पोर्ट अँड डॉक वर्कर्स युनियन कितें म्हणटात ते पळोवया। In VRS, lot of people will have to be paid by the port, whereas in this scheme, there will be no payment and port will benefit by sending these people for a limited time. As you know, all the Goans are trying to go abroad, obtaining, going on ships, Dubai, everywhere. These people will get the opportunity to bring up their living. And most likely around 50-60% people don't come at all. So in the long run it is beneficial for the port and beneficial for their employees also. That's the scheme, and I think it's a good scheme which people will take. आणि ही VRS स्कीम आमच्या कामदारांक व्हडले बेनिफिट जायना। दुसरे UIL पळय म्हणटा तितून काही चुक्यो आसात, आमकां मॅनेजमेंटान कांयच दुरुस्ती करपाक वा तेचे रिप्लाय करपाक तेंच्यांनी दिवंक ना। बर्थ नंबर 11 खाजगी कंपनीक दिवपाक आमचो विरोध आसतलो अशें मुरगांव पोर्ट आनी रेल्वे वर्कर्स युनियनाचो अध्यक्ष AJ पिटर्स म्हणटा। आमकां पयलीं मॅनेजमेंटान सांगपा जाय जे वर्कर थिंगा काम करता आनी पोट भरतात तेंचे कितें जातलें, तांकां खंय ते पोस्ट करतले आनी ते पोस्ट खंय करता ते सांगल्या उपरांत तेजेर तेणी मुखार वचपा जाता। तेन्ना जरी तर ते आतां प्रायवेटायज करपाचो प्रयत्न करीत जाल्यार फुडल्या मिटिंगेक तर तो बोर्डाक येवं वयता इश्यू जाल्यार जरूर आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करतले इन फ्रंट ऑफ बोर्ड मिटींग। मुरगांवच्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार। फोंडेच्या कोयराचो विलो लावंक पालिकेक जमन आशिल्ल्यान पालिका प्रशासकान फोंडे पालिकेक कारणां दाखय नोटीस काडल्या। पालिका बरखास्त करपाची शिटकावणी प्रशासकान दिल्या। 7 दिसां भितर पालिकेन नोटीसेक जाप दिवंक जाय। इतले मजगतीं फोंडे वाठारांतल्यो पंचायती पालिका वाठारांत हाडून कोयर उडयतात अशी कागाळ मुखेल अधिकारी प्रदीप नायकान पोलिशेंत केल्या। ती 8 आयल्या आमकां रिगार्डींग दीस म्हाका जाल्यार अशें दिसता की आतां शोकोस नोटीस आयला आमकां आन्सर करपा जाय विदीन 7 डेज। ही कचऱ्याक धरून आयल्या म्हणजे कचरो खूब जाला, म्हणजे कचऱ्या खातीर काम कांय जायना अशा पद्दतीन ती धाडल्या। डिजॉल्व हय कावन्सील डिजॉल्व करतली इन दीस केस अशें म्हणून आयला ती नोटीस। जाल्यार आमी ताचें आन्सर करतली विदीन दीस 7 डेज। आतां लास्ट 13 जुलय और समथिंग जुनाक ही जेन्ना गार्बेज बंद जाली, इट इज अ पॉलिटिकल मोटिवेटेड खरें। आज कंप्लेंट केल्या की थंय पुलिसान विजील दवरपाचें आनी जो पंचायतीचो कचरो येता पळय आयज स्पॉट घातल्या, त्या स्पॉटा वयलो तांकां आयज रिटर्न करून कंप्लेंट केल्या, पुलीस कंप्लेंट केल्या। तेंच्यांनी दिवंक जाय न्ही बाबा, हे बाबा कावन्सिलान अमके कडेन जागो आसा, बाकीच्यो कितें ऑफिस प्रोसिजर आमी तो करपाक जाय न्ही। दॅट इज आवर हे सध्या केरियाचो प्रोजेक्टाक कशें कितें कित्याक लागून म्हणटा बोल्ला काम अजून केरियाचे प्रोजेक्ट आमकां टेक्निकल सँक्शन आसा पळय कंपोनंट कसले टेक्निकल कंपोनंटाक तेका मेळूंक ना, मेकॅनिकल कंपोनंटाक। कितले फावट रिटर्न आयली फायल? रिटर्न ती खूब 5 फावटी आयली रे, 6 फावटी अजून जायना, 7 फावटी आयल्या। सो आमी परत धाडटा ती फायल। आतां कावन्सिलान डिसिजन घेतला ते हेका हँड ओवर करपाचो म्हणून, कोणाक सोडात। मायनिंग वेवसाय परत सुरू करपाक सरकाराक कळाव जाल्ल्यान गोंयच्या मायनिंग लोकांच्या मंचान नाराजी उक्तायल्या। राज्य आनी केंद्रा मदल्या वादाक लागून गोंयच्या मायनिंगाचेर ही परिस्थिती आयल्या अशें मंच म्हणटा। मंचान सरकारा मुखार कांय मागण्यो दवरल्यात।
हाचे जागृताय म्हूण मंच गोंयभर सभा घेवपाचो आसा. सांगपाचें आसा हे मायनिंग स्टार्ट जावपाक जाय आनी ताबडतोब स्टार्ट जावपाक जाय. कशें करपाचें हे केंद्र सरकार गोंयच्या सरकार हांणी दोगांयनी मेळून थारावपाक जाय. सुप्रीम कोर्टाक वचपाक जाय. सरकारान मायनीच्या खणींतल्यान जी येणावळ उजायल्या जावं ज्या मालकांनी मायनीच्या खणींतल्यान जो फायदो कमयला त्या फायद्याचो 30% भाग मायनिंग अफेक्टेड एरियाज आनी गोंयच्या उदरगतीक वचपाक जाय. आनी जर तुमकां दिसता की शाह कमिशन म्हणटा त्या प्रमाणे कितें घुसपागोंदळ आसा मायनीच्या धंद्यान आनी जर तर कोणी केला जाल्यार ताच्या फाटल्यान तुम्ही लीगल रिकोर्स यू टेक द लीगल रिकोर्स यू आर फ्री टू डू दॅट. वी आर नॉट कमिंग इन द वे. पर्यावरणाच्या नांवान लोकांची जीण काबार करपाची जी मांडावळ कांय पर्यावरणवादी आनी कांय लोक जे करपाक सोदता तांचो खर विरोध ह्या मंचातर्फे हो मंच करतलो. 17 तारीख नोव्हेंबर सोनवारा आमी जाहीर मिटींग घेता सांवड्डे. 24 तारीख नोव्हेंबर सोनवारा आमी जाहीर मिटींग घेता उसगांव तिस्क. आमी 30 नोव्हेंबर ते 17 डिसेंबर मास कॅम्पेन ऑल ओव्हर गोवा. 5th to 17th डिसेंबर मास चेन हंगर स्ट्रायक इन पंजाब. त्या भायर हे कांय जायना. 19th डिसेंबर सोडून 18th ऑफ डिसेंबर आमी पणजे येता. सगळे आमी पणजे येता. महामेळावो. घेऊ एक विसव.